फुटबॉल हो गोयचो लोकप्रिय खेळ, मात कामाच्या निमतान गोंयांत राबितो केल्ल्या लोकांनी सांगे उगवे हांगासर ग्राउंडार फुटबॉल मॅचीचें आयोजन केल्लें आनी खासा आकर्शणाची गजाल म्हटल्यार मॅचीचे पयले इनाम 3 बकरे, दुसरे इनाम 2 बकरे आनी तिसरे इनाम 1 बकरो अशें आशिल्लें। दर वर्सा सांगे उगे हांगासर 15 ऑगस्टाक ह्या फुटबॉल मॅचीचें आयोजन जाता। सुमार 8 ते 10 फुटबॉल पंगड खंय ह्या फुटबॉल सर्तींत वांटो घेतात आनी गोंयाभरांतल्यान तांचे लोक आपले फॅमिली सयत ही मॅच पळोवपाक येतात। कम से कम 500,000 ऐसा आता है। और ये खाने का भी कैसा बंदोबस्त? खाने का वो इडली डोसा बनाता है, कुछ चना बिना रहता है। प्राइस क्या रखा है? प्राइस बकरा बकरा रखा है। मतलब जीतने वाले जीतने वाला को बकरा। कितना बकरा मिल रहा है? एक बकरा। और कितना टीम होता है उसमें? 8 या 10 टीम। हाँ ऐसा। और किधर किधर से हैं लोग ये सब? मडगांव से है, सावडे से है, इधर गांधीनगर से है। आणि पळोवपाक गेले जाल्यार तुमी पळोवंक शकतात फाटल्याच्यान तेंचेच लोक आसा हांगा सगळे 500 ते 1000 भितर लोक आसा हांगा आनी तशेंच तेंची फॅमिली तेंका जेवणाची अरेंजमेंट आसा जावं या तेंका उदकाची सोय जी आसा सगळे तेंचे भितरूच केल्ली आसा आनी मुख्य म्हणल्यार जे हांगा लोक येयल्ले आसात तेंची फॅमिली सकट येयल्ले आसात आनी हे गेमीचे ते मजा घेतात। ना कसल्योय खर्चीक ट्रॉफी, ना कसल्या पयशांची बक्षिसां, खेळ खेळून जातकीच पोट भरून खावपाक बकऱ्यांचो घोस्त अशा फुटबॉल मॅचींची ही इनामां पळयत जाल्यार गोंयचे फुटबॉलपटू अचंबित जावपाची शक्यताय उप्रासता। आमकां एकदम ते बरें दिसता की आतां पोरुच्यान सुद्दां आमी ते फुटबॉल खेळटा तांची 8 टिमी कितली आसता आनी ते वर्सां वर्स मेन तिंगा इम्पॉर्टंट दिसता की तुमचे पयशे आसना आमी टुर्नामेंट दवरता ते पयशे आसता पूण ते बोकडो दवरता। रनर्साक 1 बोकडो मेळटा आनी विनराक तांकां 3 बोकडो मेळटा। 15 ऑगस्टाचे औचित्य साधून आयोजित केल्ली ही फुटबॉल मॅच आणि बकऱ्यांची इनामां पळोवन तांची गटारी मात बरीच फुल्ली आसूये हातून कांयच दुबाव ना। गौरेश सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।